आदले उपसभापती तशेंच साहित्यीक विष्णू वाघ हांच्या सुधीर सूक्त पुस्तका वयल्यान राज्यांत बरोच बोवाळ चालू आसा। आता ह्या वादांत भाजपा पक्षानूय उडी मारल्या। अवधा विएगसान वाघाच्या सुधीर सूक्त पुस्तका आड फोंड्या पुलिशेन कागाळान नोंद केल्या। वाघाची स्थिती इतली गंभीर आसतना आता ह्या पुस्तका आड कागाळ करून कांय तथ्य ना। ह्या पुस्तकांत वास्तव लेखकान मांडला। मुखेलमंत्री वाघाचेर केल्लो हो FIR काडून उडोवन विष्णू वाघांच्या नांवा वयलो डाग पुसून उडयतले म्हण विश्वास भाजपाचे उपाध्यक्ष अनिल होबळेन उक्तायला। RDX सुखा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। विष्णू सूर्या वाघान 2013 पुस्तक कविता संग्रह पब्लिश केलो मुख्यमंत्र्याच्या हातान आनी बाय हेमा पुंडलीक नायक हे तेजे प्रकाशक आसले। 2013 हे पुस्तक प्रकाशित जाता, कविता संग्रह प्रकाशित जाता, तो 2017 पर्यंत तेजेर कोणूच कांयच उलयलो ना। बाय आयदा वेगस हे आता जागे जाला म्हणटा आनी ते काडटा आनी तेजेर विष्णू सूर्या वाघाचेर FIR फायल करता। हो FIR फायल करपाक हांव तेका कांय तसो कांय म्हणूंक सोदिना, म्हणटकूच इतको तेंप तूं खंय आसलेले हो तेका म्हाजो पयलो प्रश्न। दुसरो प्रश्न, आयज विष्णू वाघाची परिस्थिती कितें आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। तर तेकडे धड उलोवंक जायना, धड तेजे उबो रावपाक जायना आनी धड तेका कितें हेजेर कॉमेंट्स करतना ते केन्ना जावचे आनी जावचेच ना दिसता म्हाका। म्हणटकूच ह्या वेळाचेर आयदा वेगस तेजेर FIR फायल करता म्हणून मनाक खंय तरी खटकता। कित्याक सांग, विष्णू वाघ तर आयज उबो आसलेलो, तेजे कडेन डिफेन्स करूंक जाल्ली आसलेली जाल्यार आमची कोणाची तेका गरज लागची नासलेली। कितें रिप्लाय फायल करपाक जाय आसलो, कसो तो उलोवपाक जाय आसलो आनी कितें तो म्हणटा पळय तेय बी सांगपाक। आयज ह्याच बाबतींत हांव म्हाज्या मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलो, बाबा रे तूं स्वताच हेजें उद्घाटन केल्लें, बाय हेमाय तुज्या बरोबर आसलेलें, जाल्यार तुका म्हाका दिसता म्हणजे ह्या वेळाचेर विष्णू सूर्या वाघ हो सामको हें जाल्लो आसा। म्हणजे तेका एक जाल्ले बाळ पासून म्हटल्यार जाता। मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण हेजेर जरूर विचार करतलो आनी जाता तितको हो A1 करून आपूण ही केस बंद करतलो इन सेन्स तेजेले कितें तथ्य आहा कितें ना तें जे तज्ञ लोक तुमच्या भितरले आसा, जे कवी आसा, कोण लेखक आहा, तांकां घेवन बसोन कोण आपूण तेजेर चड करून आपणाक म्हणलो हो विशय वाडोवपाचो ना आनी आपणाक हेजेर चड हे करपाचें ना, हें म्हाका तेणें स्पश्ट आश्वासन दिलें।